जंय एकीकडेन पर्यावरणाक नानपैत करपाचे कट रचतात, थंय कांय लोक फक्त पर्यावरणाचेच हित चिंततात. मोरजेचे आशवे दर्यादेगेर जानेवारीच्या 1 तारखेक ऑलिव्ह रिडली ह्या प्रजातीच्या कासवान येवन थंय तांतयां घाल्यात. डेन्झिल सिक्वेरा ह्या पर्यावरण व्याध्यान तांतयां राखपाक आपले 2 खाशेले सेक्युरिटी नेमल्यात. पळयात. डेन्झिल सिक्वेराची ही प्रॉपर्टी आणि तो एक एनवायरमेंटलिस्ट. तेणेन जेन्ना ताका कळ्ळें की आपल्या प्रॉपर्टीन बाबा ऑलिव्ह रिडली टर्टल येयल्या, जाल्यार तेणेन आपले हे 2 सेक्युरिटी प्लस मॅनेजर त्याच्या देखराखी खातीर दवरलेले आसा. ते करतात. आतां हे काम फॉरेस्टाचे, फॉरेस्ट येवन वयताच, पण ते आपण म्हण सेक्युरिटी आणि मॅनेजर येदे व्हडले हॉटेल आसा, पण ते सोडून तो हांगा येवन हेंची देखरेख करता. म्हणजे एनवायरमेंटलिस्ट कशे आसचे आणि टर्टल कशे वाचोवचे ते हांगासर हेंकां पळोवन समजपाक बरें आसा. ऑलिव्ह रिडली टर्टल ह्या म्हाका दिसता बिचाक एक वरदान कशें आसा. हेच्या पयलीं हे आमच्या मोरजे बिचाचेर जाल्लेले आसा आनी आयज हे आशवे बिचाचेर सगळे बरें आसा. बीच पळोवपाक गेल्यार सारको कूल बीच आसा आणि थंय तेंच्यांनी आतां हे नेस्टिंग केल्लेलें आसा. आयकात हॉटेलचो मॅनेजर मार्क फेरावाक आणि रान खात्याच्या वांगड्यांक. फॉरेस्ट आपले काम करतात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपले बरे काम करतात, पण आम्ही हे जनता जी हा गोंयची लोक हा तेंच्यांनी सांबाळूंक जाय. ही मागीर हे आमच्या फुडल्या पिढीक कितें तरी उरतले तेंच्यांनी सांबाळूंक जाय. चड हिंगासर ट्युरिस्टांनी तांकां त्रास करून खावना. ऑलिव्ह टर्टलां अशें कॉपरेशन करून आमी काम करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ती आतां तुमी पळयशात जाल्यार हे 1 जानेवारीचेर म्हाका दिसता ही नॉर्थ गोवा किंवा गोंयानूय आसत फर्स्ट ऑलिव्ह रिडली टर्टल येयली. सुमार सांजची 7 येयली आनी ती 1 वर सुमार आसली आनी तिणें तांत्या घातली आनी फॉरेस्ट तेच समथींग फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे गार्ड्स येयले आनी तेंच्यांनी रेकॉर्ड केलो आनी ही नेस्ट सेफली हें केलां. आतां आमी ताका नेट घालून बा तेंच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बोट दवरला ताका आनी आमी ताका 24 आवर्स सेक्युरिटी प्रोवायड करता. तुमी दिता? आमी दिता आनी फॉरेस्ट गार्ड्सय येतात ऑल्टरनेटली अबाउट 2 आवर्स 3 आवर्स आनी नायट पेट्रोलिंग करतात. ती केन्ना येयली कासव? काल राती 8 अशी येयल्या. खंय मांद्रे येयल्या. मागीर तुमकां कोणी कळयली आयल्या म्हणून? हय, डेन्झिल तेणी सांगलें आमकां. आनी आतां आमी कितली वचून नेट बी लायले आनी थंय सेफ दवरले आमी वयर. कितली अंडी घातली? ती ओपन करून हें करून ना म्हणजे पळोवंक ना. ओके ओके ओके. आतां सीट बी करतले हांगर काय ना, थंयच दवरतले. थंयच दवरतले. सेफ आहा ती? हय. आनी थंय कोण स्टाफ बी आसता तुमचो? आमचो स्टाफ येवन वचून आसता. येवन तो डेन्झिल आपले थंय तो पळयता. पळयता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर.